आमचें उदक जें आमी पितात ते जर म्हणटा ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एका धारवाडा खातीर आमचे 6 तालुका म्हादय पोसता. आमचें उदक जें आमकां मेळटा पिवपाचें उदक, नळाक जें उदक येता, आमच्या बांयन जें उदक येता तें सगळें म्हादयचें उदक आनी 6 तालुके ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड आमचे पयलीं कन्सिडर करपाक जाय. सो सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटान हो उलो दिल्लो आसा आनी आमकां भरपूर सपोर्ट मेळिल्लो आसा आनी फूल गोवा थंय येतलें. विकास भगत हांगा आसा. विकास भगतान ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट दिवन आनी तांचो जो जन्मत कौल सेलेब्रेशन आशिल्लें तें सेव म्हादय सेव गोवा ह्या मुवमेंटान ट्रान्सलेट करून हो मुवमेंट फुडें व्हरपाचें ठरयलें आनी आमकां तांचो ह्यूज सपोर्ट, सगळ्या गोंयकारांचो सपोर्ट. कितलेशेच लोक सामके रेडी आसात भायर सरपाक आनी भायर सरतले, कारण ओपिनियन पोलाक जो जाल्ले तसोच फाल्यां सेकंड ओपिनियन पोल जेन्ना लास्ट टायम तुमकां दोतोरान सांगिल्लें की हो सेकंड ओपिनियन पोल आनी खरोच सेकंड ओपिनियन पोल. आनी एक हें म्हणल्यार ते ओपिनियन पोल जेन्ना जालो 16 जानेवारी 1967 तेन्नाय मंडेज आशिल्लो, सोमारच आशिल्लो आनी फॉर्च्युनेटली फाल्यां सोमारच आसा 16 जानेवारी 2023. सो ओपिनियन पोल जो सेकंड फाल्यां जातलो तो म्हादय आमकां उरतली अशें आमकां हें आसा, कारण सगळेच लोक पेटल्यात आनी सगळे लोक ह्या आंदोलनाक तेंको दितात. तेन्ना कशें जन आंदोलन उबें जाता हें लोकांक म्हणजे आमच्या पिडयेच्या लोकांक आतां कळटलें. कारण सरान जशें म्हटलें की पयलो ओपिनियन पोल जो आशिल्लो तो आमी पळोवपाक शकले ना. आमी तेन्ना कदाचित ल्हान आसतले, आमच्या वयाचे भुरगे थोडे जन्माकूय येवं नासतले. पण जे आतांचें जनरेशन जें आसा तांकां खरें म्हटल्यार जन आंदोलन कितें जें आसा आनी एका मुद्द्याक लागून अख्खें गोंय एकठांय येवंक शकता, पॉलिटिकल एफिलिएशन्स आपले कुशीन दवरून एकठांय येवंक शकता, हें फाल्यां लोकांक पळोवपाक मेळटलें. पयली गोश्ट म्हटल्यार हांव सांगता की प्रत्येक ऑर्गनायझेशनाचो आपलो एक एक प्रोग्राम आसता. जसो विकास भगत हांचो गोंयकार एक पावल एकचाराचेर ह्या संघटनेच्या अंडर तेंचे जे ओपिनियन पोल सेलेब्रेशन ते मडगांवान करतात, बरे मोठे सेलेब्रेशन ते करतात. ते जाय जाल्यार कालच्या फाल्यांच्या दिसाक थंय मडगांवान प्रोग्राम करूं शकता आशिल्ले आनी थंय म्हादय हो इशू थंय ते घेवंक शकता आशिल्ले. पण एक ऑर्गनायझेशन जो आपलो प्रोग्राम अख्ख्याचो अख्खो थंयच्यान हाडटा आनी सांखळेन दवरता. कित्याक दवरता? कारण हें जन आंदोलन, हें गोंयकारांचें आंदोलन. हें अशा प्रकारच्या लोकांनी विचार समजा केलो, विकास भगता सारक्या लोकांनी समजा विचार केलो की आमचें हें आंदोलन आसा, हें गोंयच्या अस्तित्वाचें आंदोलन आसा. ओपिनियन पोल सेलेब्रेशन दर वर्साक जातलें, पण दुसरो ओपिनियन आमकां जो सक्सेसफूल करूंक जाय तें जर सक्सेस जातलें जाल्यार अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी एकठांय येवचें पडटलें. आयडियोलॉजी कोणाची कितें आसूं म्हजें म्हणणें, म्हाजी आयडियोलॉजी वेगळी आसतली, विकासाली वेगळी आसतली, थंय काँग्रेस आसतली, दुसरे पार्टीज आसतल्यो, आम आदमी पार्टी आसतली. गोवा प्रत्येकाची आयडियोलॉजी वेगळी आसा. पण जेन्ना विशय येता म्हादयचो, जेन्ना विशय येता गोंयचो, तेन्ना गोंयकार एकट्यान येता. हें आज ही पिढी, आयची पिढी ह्या परत गोंयच्या लोकांक दाखोवन दिवपाची आसा. तेन्ना म्हाका एक मनोहर सरदेसायची कविता याद जाता. ताणें खास ओपिनियन पोलाच्या वेळार बरयली. तण्णे तशे दाणगे तुमी अजून कशे रावले ओगे, अड्ड्यांतले इंगळे आयज दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे जायात जागे, मातशें एड करता येयात सगळे येयात सगळे. देव बरें करूं. हांच्यानी जेन्ना हें आंदोलन उबें केलें म्हाकाय दिसलें की बाबा हांव खंय तरी म्हजो खालीचो वांटो आसपाक जाय आनी त्या पद्दतीन आमी फुडें सरले. पण जशें सरान म्हळां की ही फक्त सुरवात, दिस इज नॉट द एंड. हें आंदोलन म्हणून आंदोलन न्हय तर जनसामान्यान म्हादय हो विशय एज्युकेशन स्तराचेर, बालवाडी स्तराचेर सुद्दां आमची तयारी आसा की भुरग्यांक म्हादय हो विशय पटोवन दिवपाची. कारण थोड्यांक खबर ना. आज गोंयकारांक हांव उलो मारतां आझाद मैदानाचेर. आज आमी सगळे एकी कडेन येवपाक जाय. फाल्यां 16 तारखेक 4 वरांचेर विर्डी गांवांत आमचो एकमेव हेतू म्हादय, उदक. आमचे एकमेव कास्ट, रिलिजन, धर्म, देवी देवता
आमचो आजच्या तारखेपासून आज या क्षणापासून मरेपर्यंत फक्त उदक आणि ती म्हादय अशें सगळ्या गोंयकारांनी जर थारयलें जाल्यार म्हादय आमची आमचे कडेन उरतली आनी म्हादयक आमी वांटूंक शकतले. बाकीचे आमचे सगळे बरोबरचे जेन्ना आमी 2018-19 सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंट जेन्ना काडलो त्या वेळार अशेंच आमी सगळ्यांक उलो मारून सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज आसतले सगळे NGOs आसतले अशे वेगवेगळ्यांक आमी अप्रोच केल्ले स्वता वचून मेळिल्ले आनी त्या वेळार आमी तांकां म्हणिल्लें की लेट्स स्टार्ट दीस मुवमेंट. त्या वेळार सुद्दां आमी अशें म्हणिल्लें कल करे सो आज कर आज करे सो अब. आतां खरी क्षण आयिल्लो आसा. हांव फाल्यां विचार करतलो फाल्यां पळोवया मागीर पळोवया कोण येतलो कोण येवचो ना हाजो विचार ना. आमच्या आवय खातीर आमकां भायर सरपाक जाय.